काल साऊथ गोवचो उमेदवार काँग्रेसचो विर्यातो फेर्नांडीस हेणे एक वादग्रस्त स्टेटमेंट केलो. म्हाका त्या वादान पडपाचें ना. संविधानाचेर त्या संविधानाबद्दल क्लॅरिफिकेशन करपाक येयले आनी विर्यातोचेर काउंटर अटॅक करपाक येयले. तुजो नंबर 1 आसलो दिगंबर कामत मडगांवचो आमदार आनी दुसरो येयलो संकल्प आमोणकर मुरगांवचो आमदार. ज्या दोगांयनी तशेंच त्यांच्या बरोबर 6 जाणांनी काँग्रेसचेर निवडून शपथा घेवन महालक्ष्मी म्हण बांबोळे खुर्साकडे म्हण दर्ग्यार बेती म्हण हेंचेर नतमस्तक जावन एफिडेविट दिवन स्टॅम्प पेपराचेर तरी आसतना सुद्धा बंडखोरी करून गोंयच्या लोकांक फोटोवन बीजेपीन प्रवेश करून गोंयकारांक पानां पुसल्या ते मनीस आयज संविधानाचेर उलयता. तुमकां लज निर्लज रे तुम्ही सारखे. तुमकां लज बी कितें आसा रे बाबा? तुम्ही आनी संविधान उलोवपाचे दिगंबर कामत तूं आनी तुजे कडेन देव उलोवपाक लागला. तुका लोकांनी सारको वळखला आता. एक नंबर तूं फोटिंग जो देवाकडे फोटिंग करता त्या मनशाक केन्नाच पातयेवंक जायना असो दिगंबर कामत. आनी काल ते उलयता पळय निर्लजांनी कॅमेराक तुका पळोवपाक तरी कशी मन जाता रे बाबा? संविधान तुमकां लागता रे? बाबासाहेब आंबेडकरान जे संविधान बरयल्लें त्याच्या पयलें संविधान देवाचें. आदी खंय कोणी खोटे उलयले जाल्यार ताका देवळान उबो करतालो घाटीपणां आनी ताका सांगताले खरें सांग म्हणून. आनी त्या देवाक भिवन खंय खरें सांगताले. त्या देवाक तुमी फटयलो मरे. आनी तुमचे कडेन कितें उरला रे? संविधान तुमी उलोवप संविधानाचेर आनी तक्रार करपाक कोण गेलो निवडणूक आयोगाकडे ताका डिस्क्वॉलिफाय करचो म्हणून इलेक्शन रावंक दिवचो म्हणून कोण? दिगंबर कामत. तुका सोंपता तर दिगंबर कामत रे? ह्या गोंयांत तूं मुख्यमंत्री पद भोगलेलें आसा. तुका सगळें खबर आसा मरे. सत्ते खातीर कितेंय करता. तूं आयज पळय बीजेपीन गेला न्हू कितक्या देवांक तुवें फटयले रे. मडगांवच्या लोकांक फटयले, मुरगांवच्या लोकांक आमोणकरांक फटयले, सालिगांवच्या लोकांक केदारांत फटयले, कोळमोडच्या लोकांक मायकल लोबोन फटयले, शिवोलच्या लोकांक बायलेन फटयले. अशे 8 जाणांनी तुम्ही घात करून लोकांचो आयज बीजेपीन रावना. तुम्ही संविधानाचेर उलयता. तुम्ही संविधानाक मानलेले न्हू जाल्यार आयज काँग्रेसीन आसपाचे. तुम्ही संविधानाक मानलेले न्हू जाल्यार तुमकां ते देवळांनी प्रमाण जावचें पडटलें. जे दिसा तुम्ही देवळान वचून प्रमाण तेच दिसा ठरलेले की सगळे 8 जाण तुम्ही नंबर 1 फोटिंग. जे देवाकडे प्रमाण जाता तो तर नंबर 1 फोटिंगूच हो इतिहास आसा. दिगंबर कामत आता तरी तोंड बंद कर. तुझ्या बायले भुरग्यांक सगळ्या 8 आमदाराचे बरे आरोग्य गावनी देवाक फोटोवन तुमकां जाची झेम तरी पडटा रे सगळ्यांक 8 जाणां. म्हाका दिसता तुम्ही न्हिदता कशे. इतिहास काढनी पळया. ज्या मनशांनी देवाक फटयला देवान तांकां योग्य वेळी तेंची आठवण काडली. आठवणचे कळटा म्हणून तुमकां आठवण केन्ना काडटा ती येवतो ती सगळ्यांक आसा रे. तेका लागून हेच्या फुडें कितें करता आसतना 17 फावटी विचार करा. तुमचो ना तर तुमच्या फॅमिलीचो तरी विचार करा. देव बरें करूं.